नमस्कार. तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता ह्यो ज्यो फोंडा नगरपालिकेच्यो ज्यो ओल्ड ज्यो व्हेकल आसलेल्यो तितूर हॉपर जावं झॅन आनी टेम्पो ह्यो अश्यो स्क्रॅपाक आयिल्ल्यो गाडयो तांच्यांनी ऑक्शन करपाक लागून ऑलरेडी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हांकां लेटर केल्लें आसा. फाटलें वर्स जालें हें लेटर केल्यार, पण आजून पर्यंत ताणें आजून पर्यंत हेंचे गाडयांचें ऑक्शन करूंक ना, जेणे करून ह्यो गाडयो अश्योच हांगासर ह्या ग्रावंडार हांगासर पडलेल्यो आसा. आनी आतांच आमकां म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सनान सांगलां त्या प्रमाणे की ह्यो समज जर गाडयो बेगीन समज ऑक्शन जाल्यो जाल्यार काही निधी येता, त्या निधी मार्फत आनीक नव्यो तांकां कितें गाडयो घेवपाक जाता जावं आनी तेजो वापर करूंक जाता. सो म्हाका दिसता गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हाची दखल घेवन ह्यो त्वरीत गाडयांचें ऑक्शन करपाक जाय. आमची ओल्ड व्हेकल जी आसा पळय ती अरावंड एक एसएन, एक झॅन, मागीर एक हॉर्स वॅन, 2 टिपर आनी 3 हॉपर, हे सगळे अरावंड 8 गाडयो आशिल्ल्यो. ते आमी फेब्रुवारी 2023 ऑलरेडी GWMC गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हांकां ऑलरेडी ते सगळे आमी धाडिल्ले रिपोर्ट, आनी त्या प्रमाणे आमी अजून पर्यंत फॉलोअप करता. तेणी अजुनूय व्हॅल्युएशन रिपोर्ट आमकां अजून पर्यंत आमकां मेळना. सो तेच्या खातीर आमचें तें ऑक्शन जायना आनी आमकां तें व्हेकल स्क्रॅप करपाक मेळना. सो हांव रिक्वेस्ट करता गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक की मातशें आमकां व्हॅल्युएशन रिपोर्ट दिवन बेगीनच्या बेगीन आमकां ती स्क्रॅप करपाक, आमची ती 8 गाडयो हांगा पडून आसा. सो तेच्या खातीर हें उरलां की तेंचे व्हॅल्युएशन रिपोर्ट येतकीच फुडली कारवाय जातली. सो इतलो डिले कित्याक लागून दिसता तुमकां? डिले कित्याक लागून जालो? डिले आतां आमचें ऑफिस आतां 22 फेब्रुवारी 23 आमी फॉलोअप करता. मदीं ऑक्टोबरान कितें लेटर धाडलें तें सुद्दां आमी प्रोसेस आमी केलें, पूण अजून पर्यंत परत हांव आतां पर्सनली GWMC ऑफिशल्साक विचारतलो कित्याक व्हॅल्युएशन रिपोर्ट डिले जाता तो, आनी तांकां रिक्वेस्ट करता बेगीनच्या बेगीन आमकां व्हॅल्युएशन रिपोर्ट दिवचो, जेणे करून आमकां फुडें ज्यो गाडयो आसा ती स्क्रॅप करपाक बेगीन आमकां फास्ट प्रोसेस हेल्प जातलो आमकां बेगीन स्क्रॅप करपाक, आनी रेवेन्यू येता आनी बेगीन ती पडून आसा ती सगळी व्हेकल्स, अबेंडंट व्हेकल्स तिथे पडून आसा. जे ऑक्शन जातकीच आमचें जालें की आमकां बरें जातलें. तुमकां ऑथॉरिटी ना त्यो हें करपाक? ना, आमकां ऑथॉरिटी ना. GWMC तेंकांच ऑथॉरिटी आसा. व्हॅल्युएशन प्रपोजल बी धाडलें सर? आमकां प्रपोजल आमी ना, ते एक्चुली आमी प्रपोजल GWMC धाडटा. तेणी मदीं लेटर केलें की तांकां DMA कडच्यान तांकां कितें अप्रुवल जाय. सो ते पण आमी लेटर केलें, पूण परत ते म्हाका दिसता तेंचे व्हॅल्युएशन रिपोर्ट जाय, तेच्या नंतरूच म्हाका दिसता DMA अप्रुवल दितलो. सो व्हॅल्युएशन रिपोर्ट नाजाल्यार ते कांय करपाक मेळना. सो आतां सगळें GWMC तेणी बेगीन केलें जाल्यार आमकां बरें जातलें. व्हॅल्युएशन रिपोर्ट दिलें जाल्यार फास्ट जातलें काम. हांव फॉलोअप करता आतां. हांव एक्चुली आतां फेब्रुवारी 23 आमी फॉलोअप चालू आसा आमचें. इंजिनियर फॉलोअप करीत आसता. ठीक. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.